दीस सोमार डिसेंबराची 23 तारीख 2024. पहिले वाचप मालाखी प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 3 वळ 1 तावन 4 ते 20 तावन 26 पर्यंत. पळया, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलों आनी तुमी सोदतात तो सुमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत? तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावूंक जायत? कित्याक तो सोनाऱ्याच्या उज्या सारको, धोबियाच्या खारा सारको, रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुताक तो नितळ करतलो. रुपया आनी भांगारा परी तो ताका निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानताल्यो, तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. पळया, सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलों. हांवें देश नासाच्या शिरापाकाल घालिना जावच्याक तो बापयची काळजां भुरग्याशी ओडटलो आनी भुरग्यांची काळजां बापयशी ओडटलो. देवाचें उतर हें देवाचें वडोपकार. कीर्तन 25 4 तावन 5 AB 8 तावन 9 10 आनी 14. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाट्यो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी उतराक चुकना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेन हाडटा. खालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. ताचो करार पाळटल्यांक आनी ताची विधी नियमां सांबाळटल्यांक ताच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी सताच्यो. आपली भक्त करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उघडटा. फकत तांकां आपल्या कराराचो अनुभव तो दिता. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळ 57 तावन 66 पर्यंत. प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या शेजाऱ्यांक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनत करूंक आयली आनी ताका जाकरी म्हण बापयचें नांवच दिवचार आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हणून नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती ताचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची कुशी म्हूण ते बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जाकरीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हणून बरयलें. तें पळोवन सुमेस अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन तो उलोवंक लागलो. ताच्या शेजारचीं सुमेस्त भियेलीं. ह्या संगतीची खबर जुदयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो
आयकल्लीं सगळां ह्या विशयान चिंतूंक लागलीं आनी म्हणालीं, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी निजायकी सर्वेस्पराचो हात ताचे समोर आसलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. स्नान जातार जुवां जेजूची वाट तयार करूंक देवान विंचून काडिल्लो देवाचो दूत. देवाचें उतर सांगता, देवान एलिझाबेती थंय वर्ती दया दाखयली. ह्या संवसारांत जल्मोन येवचें हर एक भुरगें देवाचे दयाळायेचें मोगा आनी काकुळतीचें खूण. वांजडी म्हण लेखलेलेक उतर भायर भुरगेचें देणें फावो जाता. देवाची दया तिचे सर्व नालिसाय संकश्टांतावन सुटका दिता. स्नान जातार जुवोवचो जल्म सामारांच्या लोकांक संतोश हाडटा. तांकां एलिझाबेथेचें वांजडेपण बेजारायेचें जाल्लें, पूण आतां भुरग्याच्या देण्यान एलिझाबेथी थंय ती संतोश पावतात. पेल्याच्या कश्टा सुखांत वांटेली जावचें वर्तें देणें, सांगातास वर्तोशे गूण. भाग्यवान पावलू होस्स उलो दिता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत वळ 15 अशी सांगता, संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा, रडतल्या सांगाता रडा. जेजूय लग्ना संभ्रमांत वांटो घेवन संतोषलो. मरण पावल्या थंय तो रडलो. बरो क्रिस्तांव शेजारी भेदभाव नासतना जेजूक अनुकरण करता. हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत म्हणून सर्वां उद्गारलीं. ह्या संवसारांत जल्मोन येवचें भुरगें देवाचें अजाप आनी जण एका भुरग्याक देव एक प्रत्येक मिसामान धाडटा.